आमकां एग्रीकल्चरान म्हाका 1-2 किलो हें बी भात दिलें आनी तेजे बायो फर्टिलायझर आनी मागीर कंपोस्ट तेजेर जायतो आदार केलो आमकां. मागीर हांवें मुगे हें किलोवपाक आयलें आनी मुगे शेतां हांवें बाणालें. एक थोडो लुगार हांवें रोयला आनी आज हांव तें निवतां. हेचेर सांगपा म्हळ्यार जायते बेनिफीट आहाय, मेडिकल बेनिफीट जायते आहाय. जो रेमन तारवटी प्रोफेशनली तारवटी, बट तारवार सोडून कोविडा टायमाचे सोन ताणें हें शेताचें काम आतां घेयलें म्हणून. आनी आयज जरी रेमनाक चोयल जायत, रेमन हॅव कम विथ अ युनीक थिंग वीच गोवा हॅव लॉस्ट फॉर एवर, वीच इज कॉल्ड द ब्लॅक रायस. नाव ब्लॅक रायस पड म्हणटा आमी, काड्या तांदूळ पड म्हणटा, ती आमगे जाणटल्या थोड्या खबर आसतली. ब्लॅक रायस जो काड्या तांदूळ पड म्हणटा हाजे भोलाकेक जायत बरो. एक तुगेलो ब्लड प्रेशर, दोळ्यांचें, एंटी कॅन्सर सेल्स, ग्लुटन फ्री. लोकांक जाय जाय कितें हर्बल ऑर्गेनीक. दीस इज इम्पोर्टंट पूण रोयलां हाजी प्युअरली ऑर्गेनीक. रेमन तुवें म्हाका कांय सार घायला ना, फकत कंपोस्ट घायला. येत्या वर्साक सुबेज जातलें आनी रेमन विकतलो ही हांव आशा दवरतां. आनी लोकूय हें घेवन रेमनाक सपोर्ट करतलो आनी गोंय रावन गोंयांत तो संस्कृताय गोंयची वाडयतलो ही आमची अपेक्षा.